कडेन सगळे कडेन काम करता. सध्या आतां आपले पयलीं पळोवपा जाय की बाबा बिल्डींग आमची मेन पुर्तुगाला टायमाची ताका लिकी जाता इतली काम हे वर्सां वर्सां लिकी जातात कोण पळयना. आनी सायडीक स्कुला भुरगे पडटा हें स्लीप जावन आनी पब्लीक जाय ते पब्लीक हिंगा पावतात कित्याक सगळे पब्लीक कामा खातीर हिंगा सगळे पावतात. काल पयलें पावस पडटा आख्खे लिकी फूल हें जालें कितें मातशें क्लीन करपा जाय कित्याक तें काम करून घेवपा मातसो जाता. We are fed up now. What to do? Then now this year I went and told them, you provide us labor, we will do repair from maintenance grant. We will bring the plastic and we will do. But They have given us laborers, 4 laborers, and repair work is going on. Now just it started raining. No, before monsoon only it started raining, so the work is stopped. how serious is the situation? No, compared to last year, this year it is leakage is less because one side they have started already repairing and leakage is less. One letter I wrote to do the repair work, but nothing came from them that side. So the second letter I told them that just provide us labor and from our maintenance grant we will do. रूफ आसा ते लिकेज जाता तरी हांवें तो पॉयंट आयज रेज केलो आनी म्हाका सांगलें आसा की ती ऑलरेडी फायल गव्हर्मेंटाक धाडली आसा तेंच्यान एप्रूव जावन आयले म्हणटरी आमी टेंडर करतले आनी हें काम सुरवात करतले. ते टेम्पररी प्रोविजन केलां आमी ते तारपत्री बी घातल्या सो वी कांट हेल्प इट. पावस बेगीन आयलो आमी कितें करतले मॅनेज केल्लें आसा. बिल्डींग तुमकां सगळें सांगलें ऑलरेडी